अमृताच्या इतिहासावेले वाचप. आख्या जुदेयांत, गालिल्यांत आनी सामारियेंत पवित्र सभा सवस्थायेन जियेताली आनी तिचो विकास जातालो आनी सोम्याची भक्ती करून आनी पवित्र आत्म्याचे गोठायेन बरोवन ती वाडत वेताली. गांवांनी भेट दिवंक वचून पेद्रू शेकीन लिड्डेंत रावतल्या भक्ताशी पावलो. थंय ताका एनायस नांवाचो एक आरकार मेळ्ळो. 8 वर्सां तो खाटीर पडलोलो आसलो. पेद्रून ताका म्हणलें, एनायस, जेजू क्रिस्त तुका बरो करता. उठ आनी तुजे बिशाणें सारकें कर. आनी तो रोखडोच उठलो. लिद्देंत आनी शारोनांत रावतल्यांनी ताका देखलो आनी ती सगळी सोम्याची पाटलावदारां जालीं. जोप्पा नगरांत ताबिता नांवाची एक भक्तीण आसली. तिच्या नांवाचो अर्थ चितोळ. आपल्या जिवितांत ती सदांच खूब दयाळ करण्यो करताली आनी भीक दिताली. त्या दिसांनी ती बरी ना जाली आनी मेली. तांणी तिका धुली आनी उपरांत वयल्या वस्र्यांत दवरली. लिड्डा जोप्पाक लागीं म्हणटोच पेद्रू थंय आसा म्हूण शिसांनी आयकलें तेन्ना दोगा दादल्यांक ताचेशी पाठयले, अशें सांगून, वेगी आमचेशी ये. पेद्रू उठलो आनी तांचे बाराबर गेलो. थंय पावना फुडें ताका तांणी उंचल्या वस्र्यांत व्हेलो. ताका वेदो घालून सगल्यो विधवा रडटाल्यो आनी आपणाक ताबितान आंगली आनी आवरणां केली ती ताका दाखोवंक लागल्यो. पेद्रून तांकां सगल्यांक भायर धाडल्यो आनी दिंबेर रावन मागणें केलें. उपरांत मेल्ले कुडी वाटेन परतोन ताणें म्हणलें, ताबिता, उठ. तिणें आपले दोळे उगडले आनी पेद्रूक पळयोवन ती बसली. हात दिवन ताणें तिका उबी केली आनी उपरांत भोगतांक आनी विधवांक आपयली आनी तांकां ती जिवी जाल्ली दाखयली. ही खबर सगळ्या जोप्पाक गाजली आनी जायत्यांनी सोम्याचेर बावाड दवरलो. देवाचें उतर हें. देवाचें बोड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परान इतलें बरें केलां, कशें म्हूण आमी ताका फारीक करतले. सर्वेस्परान म्हाका इतलें बरें केलां, कसो म्हूण हांव ताका फारीक करतलो. सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणीचें पार्थ उबारतलो. जबाब, सर्वेस्परान इतलें बरें केलां, कशें म्हूण आमी ताका फारीक करतले. सोबी माजार सगळे ताचे पडचे मुखार सर्वेस्पराक केल्ल्यो आंगवण्यो पाळटलो. सर्वेस्पराचे दोळ्या मुखार ताचे भोगताचें मरण भोव मोलादीक. जबाब, सर्वेस्परान इतलें बरें केलां, कशें म्हूण आमी ताका फारीक करतले. हांव तुजो चाकोर सर्वेस्परा, तुजो चाकोर हांव, तुजे चाकोरणीचो पूत. म्हज्यो सांखल्यो तुवें तोडून उडयल्यो. सर्वेस्पराचें नांव घेवन दिनवाचणेचें बलिदान पेटयतलो. जबाब, सर्वेस्परान इतलें बरें केलां, कशें म्हूण हांव ताका फारीक करतलें. उद्गार. तुजी उतरां सोम्या आत्मो आनी जिवीत. तुजी उतरां सासणाच्या जिविताची.
जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. हे आयकून ताचे शिशांतले जायत्या जाणांनी म्हणलें, तो सांगता तें कठीण लागता. कोणाच्यान तसलें आयकून घेवंक जायत? आपले शिश अशें गुणगुणटात म्हूण आपणा भितर जाणो जावन जेजून तांकां म्हणलें, हें मानून घेवंक तुमकां जोड लागता. आनी मनशाच्या पुताक पयलो आसलो थंय चोडटाना तुमी देखशात जाल्यार तेन्ना कितें म्हणटल्यात तुमी? आत्मो की जीव दिता, मांस कित्याकूच उपकारो ना. तुमकां हांव उलयलां ती उतरां आत्मो आनी जिवीत. पूण तुमच्या मोदें भावाट दवरिनात तसलीं कांय जाणां आसात. कोण कोण भावाट दवरची नासलीं आनी कोण आपलो घात घेतलो आसलो तें जेजू पयलींच तावन जाणो आसलो. आनी ताणें म्हणलें, देखूनच हांवें अशें सांगलां, बापान हें देणें फाव केल्या बगोर कोणूच म्हजेशी येवंक शकना. हे उपरांत ताच्या शिशांतलीं जायतीं जाणां कोडसुरून गेलीं आनी ताचे सांगाता आनीक भोंवडां जालीं. जेजू 12 जाणांक म्हणलें, तुमी वचूंक सोदतात बी? सिमोन पेद्रून ताका जबाब दिलो, सायबा, कोणाची म्हूण वेतोल्या आमी? तुजी उतरां सासणीक जिविताची. आमी भावाट धरतांव आनी तूं देवान संस्कारलोलो म्हूण आमकां खात्री जाल्या. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. मुखेल बोड आख्या जुदेयांत, गालिल्यांत आनी सामार्यांत पवित्र सभा सवस्कायेन जियेताली आनी तिचो विकास जातालो आनी सोम्याची भोक्ती करूंक पवित्र आत्म्याचे गोठायेन ती वाडत वेताली. 2 दुतांचे इतिहास 9:31. नियाळा कादार एका कुटुंबांत जर मागण्यांतल्यान आनी ल्हानवीक सेवेंतल्यान आत्मीक विकास जायना जाल्यार समुदायांत भावार्थ कसो वाडटलो? आयज आमचे क्रिस्तांवपण सांगता आमी जियेतांव. परिशदेचो गांठ वाजत आसा पूण आमी एकदमूच जिवंक सोदतांव एक मुदीन आनी आमच्यान संवसारांत रिगून आसांव. 2 दुतांच्या इतिहासांत आमकां आदले पवित्र सोबेचें रूप दाखयता. ती कशी जियेताली हें सांगता. गांवांनी भेट दिवन पेद्रू कसो जियेलो तेंय सांगता. जावं हिंडांत ताणें ओचोऱ्यान केली ती दाखोळ करता, जावं कुडेंत, जावं शारोनांत, जावं जाफा लोक कसो जियेतालो तें सांगता. तांचे मदें देव आसलो आनी देवाच्याच आसऱ्या खाल खोंती बरीत पोरजा जियेताली हें स्पश्ट करता. आयच्या शुभ वर्तमानांत हो उंडो खातात ती सासणांक जिवी आसतली हें आयकून शिसांक आयकूंक कठीण जातालें आनी ताणें निशेध मारलो. मनशाच्या पुताक पयलो आसलो तुय ताणें देखचो आनी ताचें दुकान तांणी वांटो घेवचो म्हटलें. आत्मो की जीव दिता आनी मांस कित्याकूच उपकारो ना. पूण तुमच्या सवें भावार्थ आसा जाल्यार तुमी हें मानून घेतल्यात. देवाचें उतर मानून घेतलीं सदांच सांगाता आनी एकचारान जियेतात होच तो भावार्थ. सासणाच्या जिविताक पावयतली ल्हानवीक सेवेची वाट. आमचो थाराव. जेजू पासत म्हजें जिवीत हांव केन्नाच सांडूंक फाटीं सरचो ना.